नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. RTO ऑफिसांनी केल्लें स्टिंग तुमी पळयलांच आसतलें. ताका लागून पुराय डिपार्टमेंटा भितर खवदळ पडला. जेन्ना गोंयचो एक तरणाटो आपलो स्मार्टफोन घेवन हें स्टिंग ऑपरेशन करता आनी तातूंतल्यान येदो व्हडलो बोवाळ पडटा तेन्ना निश्चितच फकत मिडियाक न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंयच्या समाजाक ताची दखल घेवची पडटा. आनी ताकाच लागून आज आमी ह्याच विशयाचेर भासाभास करतले. म्हजे बरोबर 3 मानेस्त आसात. पयलो जो आसा ज्या तरणाट्यान आपल्या इश्टा बरोबर हें स्टिंग ऑपरेशन करून घडये लाच ल्हान आसतली पूण करप्शनाक तुगेलें ल्हान आनी व्हड म्हण आसना. करप्शन ही वृत्ती आसता आनी ती वृत्ती मोडून काडची पडटा. हें गोंयकारांक दाखोवन दिवपी तो तरणाटो अंकीत साळगांवकार. पयली फावट म्हाका दिसता तूं टीव्हीचेर येता. सो स्वागत तुजें एंड कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंड थँक्यू. दुसरे आसात म्हजे बरोबर सुदीप तामणकार. तांणी RTI एप्लिकेशन घालून घालून खूब जाणांक बेजार केलो आनी फक्त RTOंतल्याच न्ही तर बाकीच्याय भ्रश्टाचाराच्या प्रकरणा कडेन ते सामके हात धुवन फाटल्यान लागताले. सुदीप बाब स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयच्या एंटी करप्शन ब्युरो फाट्याचे मुखेली आनी जांचे कडेन एंटी करप्शन ब्युरो आसलो की मनाक भितर एक मातसो विश्वासय आसता आनी मातशें मनाक बरें दिसता ते बॉस्को जॉर्ज. स्वागत तुमचें. हांव सर अंकीत तुजे वयल्यान करता. हें अशें स्टिंग ऑपरेशन करून NOC खातीर ते पयशे घेताले धरचें कॅमेराचेर अशी तकल्यांक कित्याक आयलें? कारण आमगे चडशे भुरगे वतले तुगेले कितले 500 रुपया 600 रुपया दितले काम जाता मरे आपल्याले म्हणटले आनी NOC घेवन येतले. तुमकां कित्याक दिसलें की हें वेगळे तरेन एक्सपोज करपाक जाय म्हूण? कित्याक की RTOन खूब वर्सां जालीं करप्शन चालू आसा आनी आमी चडशे वचप जाता का RTOन कसल्या कामाक NOCक जावं कोणा फ्रेंडा वांगडा बीन वचप आसा आनी थंयसर इतल्या ओपनली करता की करप्शन जे ऑफिसर आसता सिनियर ऑफिसर तेंच्या फुडल्यान हें जाता पूण ते कांयच करिना. एजंट तूं वयर ऑफिसान वचा जाल्यार ऑफिसर डायरेक्ट हे तुजें सारकें ना म्हणटा आनी एजंटा कडेन धाडटा आनी एजंटा कडेन वयचो पडटा. तेच डॉक्युमेंट्स एजंट घेवन वयर वचा जाल्यार ते अप्रूव जाता. अशें कित्याक ते हे करून आमी फुडें सरले. म्हाका तकल्यान अशी कित्याक ही कीड आयली की कॅमेरा स्मार्टफोन ऑन करून तांकां कॅमेराचेर धरया म्हणून? अशें जालें की थंयसर हांव उबो आसलेलो ते इनवर्ट करपाक. थंयसर एकटो जाणटो येयलो आनी ते मडगांवसून येयल्लो तो. सो तेका तेंच्यांनी ते बायलेन तेजे कडेन हे मागलें. तेणें सांगलें तेका की आपल्याक मातशें बेगीन जाय आपूण मडगांवसून येयला. सो तिणेन तेका म्हटलें की कितें घाल मरे तितून बेगीन जातलें काम. सो थंयसून आमी ते जाणटो म्हणपा लागलो आपल्या कडेन बसीक वचपाक पयशे ना आपूण कितें म्हणून दिवं तुका. तेणेन तरी आसतना तेका 20 रुपया काडले आनी दिले म्हाज्या फुडल्यान. तिणें घेतले ते. सो थंयसून स्टार्ट. हांवें म्हटलें मॅडम म्हटलें एजंटाक तुमी बेगीन दिवं शकता जाल्यार आमकांय दिवं शकता न्हू एक रिक्वेस्ट करीत जाल्यार. सो ती म्हणपा लागली ना 600 रुपया दिवचे पडटले तुका. हांवें म्हटलें 600 कित्याक मॅडम काय म्हटलें. ती म्हणपा लागली मागीर ना साहेबाक दिवंक जाय. सो थंयसून तिजें आमी स्टार्ट केलें हें करपाक की नजरेन हाडून दिवपाक लोकांच्या. कितली फावट तुमी गेले हें सगळें हें जें ऑपरेशन सगळें आसा कितली फावट गेले? आमी 5-6 फावटी तरी वयचें पडलें आमकां थंयसर हे नजरेन हाडपाक लागून. 5-6 फावट ती तुका सारकी कॅमेराचेर ट्रॅप जाली. इतले ती कोणूय तिका ट्रॅप करू शकता की ती ओपनली पयशे मागता. तूं म्हणटा की तुवें कितें ग्रेट केलें ना. कोणूय जर कॅमेरा घेवन गेलो ती सहज मेळटा. इतली ओपनली करप्शन चालू आहा. साहेब फाल्यां जर गोंयचे सगळे तरणाटे जांकां स्मार्टफोन हो फक्त एक टॅक्नॉलॉजी न्ही तांचे खातीर तांच्या आयुश्याचो भाग तो इज अ पार्ट ऑफ दियर लायफ. फाल्यां जर गोंयचे प्रत्येक तरणाट्यान ठरयलें की आपल्या वत्त्या जाग्यार आपूण तुगेलो करप्शन एक्सपोज करतलो आनी सरकाराक 0 टॉलरन्स करूं किंवा करनाका एक गोंयकार म्हण आय वील इम्प्लिमेंट 0 टॉलरन्स टू करप्शन इन माय पर्सनल लायफ. तुमचेर कितलो प्रेशर येतलो असली जर केसी ह्याच दिसाक जर 4-5 केसी येवपाक लागल्यो आनी तो म्हणट्या प्रमाणे इतली ओपनली करप्शन चालू आसता जाल्यार एंटी करप्शन ब्युरोची भुमिका कितें आसतली? I share your sentiments, Pramod, and I wish जे इनिशिएटीव भावान घेतल्या बाकींनी घेवपाक जाय. बट गोवन्स आय डोंट नो बाय नेचर डू नॉट लायक टू टेक दीस इनिशिएटिव्स. तेंचे एकूच हे साहेब मातसो एक फोन कर आनी ताका सांग काम कर म्हणून. केन्नाच फुडें येवपाक हांव म्हणटा फक्त एकूच पावणो घे तूं. बाकीचे 100 पावणे आमी घेता. माय अपील हॅज ऑलवेज बीन but it has what you are saying is the person who is affected, who is a victim, has to just take the first step.
Just first step. System is geared up enough to take rest of the rest of the thing. Even if you don't want to come, no, you just mail me a sting operation. Suo moto, the ACB will take action, and we have done it. In the previous case, in the Sankwal Sarpanch, we have done it. This deal zo zallo zaito tempacho. But we received that this thing because he was in custody. And astana ek to CD aile. We took it suo moto and he registered a second case against him. So my appeal is still there. And if at least I'll feel all the more happy if we get more and more cases like this, sting operation, so that at least गोयच्या लोकांक तरी दिसतले there is, you know, आपण जर तर गेलो खंयचेय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट ताका कोणाचे कितें म्हणटा सिफारीश गरज ना. ही डजंट रिक्वायर एनी रेफरन्स की अमक्याक वगता अमकोचे हे लेट हिम गो, लेट दिस सिस्टम कम इन. In fact, simple thing is we need to put some CCTV cameras where the public are coming in contact with these government officials. Put it just outside of this thing so we can track the agents. I think if someone wants to do it, you don't need a government policy. You just need a You will. will to do it. And once it is Yeah, done, we will get into this thing. There will be And complete control. And I'll say, give it to the ACB to monitor. We'll monitor those things. सुदीप, आजपर्यंत तू बोळा मारतालो. आज एक तरणाटो मुखार सरला. बॉस्को साहेब म्हणटा की 100 तरणाट्यांनी मुखार सरचे. हांव म्हणटा 1000 तरणाट्यांनी मुखार सरचे. कशें दिसता आज ह्या भुरग्यांनी केलें तें पळोवन? ना, तेंच्यांनी पळय केलां आनी खूब लोक पळय फुडें सरता न्हू, ते अत्यंत आमी सगळ्या गोंयकारांनी स्वागत करपाक जाय लोकांचें. कारण आयज गेलीं 7-8 वर्सां पळयता वाहतूक खात्यान, आनी हांव सदांच सरकाराक सांगता, पयलींचें सरकार आतांचें सरकार, की जेन्ना एक भुरगो जल्माक येता तेन्ना तो खंय तरी स्कुलान वयता आनी स्कुलान गेल्या उपरांत आयुश्यान म्हणटा ते खंय तरी एक दुसरो मोटरसायकल चलयता ती पळोवन तेच्या मनान विचार येता की आपणेय मोटरसायकल चलोवची. आनी मोटरसायकल जर चलयतलो जाल्यार ताका खंय तरी लायसन काडचें पडटा आनी आयुश्यान पयले फावट तेजें पावल वाहतूक खात्यान येता. नोकरेक मागीर वचोन कोणाक पयशे दिता, नोकरी घेता ही मागिल्ली सेकंडरी पार्ट, एज्युकेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत. पूण पयलीं वाहतूक खात्यान गेल्या उपरांत शिक्षणाच्या टायमार खंय तरी ताका भ्रश्टाचार फेस करचो पडटा. आनी ताका लागून सरकारान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे सिरियसली घेवचें आनी सरकारान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ते CCTV कॅमेरा किंवा आनीक कशा तरेन पळय हँडल करपाक मेळटा त्या तरेन ह्यो गोश्टी सगळ्यो करच्यो. आतां कालची जी पळय केस जाल्या म्हापशा, ह्या संदर्भात 2009तल्यान ती बायल लोकां कडेन 5 रुपया 10 रुपया मागता. हे आमी दोळ्यांनी पळयताले. हे जे बस ऑपरेटर आमी सदांच ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन संबंद येता, एक एंट्रीक सुद्दां एप्लिकेशन दिवपाक 5 रुपया किंवा 10 रुपया मागप हें चालू आसलें. पूण आमी ही गोश्ट एडिटीच्या निदर्शनाक जेन्ना हाडटा तेन्ना 4-5 दीस तिका थंयची गायब करप, परत हाडून तिका त्याच जाग्यार बसप. म्हणजे ह्यो गोश्टी प्रूव करता की ती पळय जे पयशे घेता ते खंय तरी वयर पर्यंत पावता. पूण अश्यो कितल्योश्योच गोश्टी घडटा. आनी हे कित्याक लागून घडटा? मुख्यमंत्र्याच्या भाशेन तर सांगपाचें जालें जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा कितें की लूट 2 तरेची आसता, एक कायदेशीर एक बेकायदेशीर. म्हणटकूच ही पळय जे अशे पयशे घेवप चल्ल्या ते खंय तरी बेकायदेशीर. आनी कायदेशीर लूट जर पळोवपाक गेलो जाल्यार आयज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जवळ जवळ 33 इन्स्पेक्टर पळय जे इलिगल घेवन दवरल्या आनी ते पळय ज्या लोकांक मेमो दिवन किंवा आनीक कशा तरेन पळय जी लोकां कडले पळय जे पयशे घेता ही पळोवपाक गेल्यार खंय तरी कायदेशीर लूट चल्ल्या. बरें, मनोहर पर्रीकाराचें सरकार येवन कसलेंच नोटिफिकेशन नासतना, गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल नासतना लोकां कडसून जवळ जवळ 3-3.5 कोटी घेतले गेले फाटल्या दिसांनी. हांवें म्हायती हक्क कायद्या खाला उघड केले, पूण एक डायरेक्टराचेर एक मेमो काडपाचो प्रकार घडना. डायरेक्टराक तूं म्हणटा की एक्सपोज केल्यार सुद्दां एक्शन जायना. हो जो प्रश्न आसा की ती बायले म्हणटा की आपल्या वयर मेरेन पावोवपाक जाय. आनी जेन्ना केस एंटी करप्शन ब्युरो कडेन येता, हीच न्ही खंयची करप्शनाची केस, वी ऑलवेज फील दॅट अ स्मॉल फ्राय इज कॉट अँड बीग फिशीस आर नेवर टच्ड. तुमकां कितें दिसता की बिकॉज ACB कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गव्हर्मेंट, it is very difficult to touch the heavyweights? See, this impression will always be there as long as the ACB is under a government department. Well, even if I try to justify it or no and say that it doesn't happen with me, but this impression is there, and I can't.
and it is but natural. It is but natural. ऑफिसर स्पेसिफिक Yeah, बॉस correct. साहेब असले आमगे बेस्ट जाता Yeah, yeah. आणि दुसरो कोण तरी आयलो की मागीर तो प्रेशरा अंडर काम Yeah, करता correct. सिस्टम कॅनॉट रन लाईक दॅट So yes, you need something, some whatever within the system you require a certain this thing where the authority that is investigating anti-corruption needs some space. Autonomy. Yeah, you can call it autonomy, independence, anything. Some space where and also accountability within this system. It has to come. Now these are working, but means it is going on at a national level. I do not know at which stage, but it has to come about. इट इज Now- डिफिकल्ट टू टच अ बिग फिश No, see, in my experience, over I've been within the 2 years. Like there is a certain what you call constitution, not constitution, but certain law specific this thing that any say gazetted officer within the government of Goa, suo motu I cannot summon him or call him. There is the chief vigilance officer, who is also the chief secretary. So I put forward this thing that so and so evidence has come to light regarding this gazetted officer. So we need to be questioning him. Invariably, as far as the CVO, he has given me permission. Okay, you can summon him, and we have summoned them to call. But again, like I say, now she says that taking this as a marginal case. Yes. This thing, because I don't want to get into it. She says that we are paying, giving to the Higher ups. Now, what it is her word against the officer's word. Correct. Will it be proper for me to summon that senior officer that she's saying she's paying you? I need to have something little more than that. Or someone backs her up and says, yes, this is what is happening. We have called the agents, the process is on. We have been summoning whoever the agents and everybody. But when you call a gazetted officer, finally he's in a certain, when you say a person is a gazetted officer, there is a certain authority, certain respect to that status. You just cannot be calling him on a basis like, like anybody else. So yes, and I have called, and you might have been aware that we have called all officers and questioned them in the recruitment scam that was going in the previous time when we were this thing. We called them. We showed the government that these are the officers we'll have to call. They have allowed us to call, and we have. तुम्ही म्हणता की इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू टच द बिग Yes. फिश बट थंय कॉन्क्रीट एविडन्स जाय असता Yeah, now I'll give you a small thing. Suppose a senior officer is accepting bribe. I don't require anybody's permission or anybody's consultation. I will trap him straight away. That becomes a hardcore evidence. He's taking money from someone, and he's accepting money, and that person is given finish. Okay, the issue comes when you have to expose the chain of corruption. Corruption. तुम्ही हे जेन्ना करताले तेन्ना अशें दिसलें मातशी भंय बीन दिसलो की तितले थंय एजंट्स आसात तितले सामके रॅकेट चलतात तुमी एक्सपोज करपाक भायर सरल्यात मनाक खंय अशी भंय बी दिशिल्लो काय ना करयाच म्हणून भायर सरले भंय असो दिसोंक ना एक करयाच म्हणून अशें भायर सरले आमी आनी एजंट्स बिजंट्स जे आसात थंय जे बसतात तांचे म्हळ्यार तुमी धाडटात म्हणून वा तुमी फक्त एक्सपिरियन्सांतल्यान केलें तुमच्या काय तुम्ही स्टडी केली की बाबा हे एजंट्स हांगा असतात हांगा अशे तरेन हें चलता आनी हे सगळी गजाली आमी कॅमेराचेर घेवपाक जाय म्हणून स्टडी केली आमी तेचेर स्टडी केली की सगळे थंयसर भितूर सरांना फुडें कळटा बाबा तो कोणी आतां आमचो सामान्य मनीस थंय वयता वयर चडलो की एजंट सकयल ना एक्चुअली एजंट आसा ते भितूर बसल्या पळय ऑफिसान ते एजंट ते सकयल धाडटा तेंचे कडेन इतके मजबूर करता की तेका राष्ट्राक थंय एजंटा कडेन वयचो पडटात जो मनीस वयर वयता तो परत सकयल येता एजंटा कडेन मेळटा आनी मागीर ते काम तेजें जाता नाजाल्यार जायना कशें तो म्हणटा की खरे एजंट जे आसात ते भायर बसले ना टेबल घालून खरे एजंट जे आसात ते ऑफिसा भितर बसल्यात म्हणून सो एक्शन कित्याक जायना फक्त हप्ते पावतात म्हणून एक्शन जायना बरोबर पयलीं पासून आमी आरोप करता इवन आतां जे मुख्यमंत्री आहा मनोहर पर्रीकारान एक दीस म्हाका फोंडा ऑफिसान असो एक इन्सिडंट येयलो आमचो बसवालो जेन्ना एक हे ट्रान्सफर ऑफ बस विकलेली ट्रान्सफर करपाक गेलो तेन्ना तेका खंय तरी भायर धाडपाचो प्रयत्न जालो त्या एसिस्टंट डायरेक्टरा कडसून भायर वच एजंटाक मेळ म्हणून सांगलो एजंटाक मेळोन एजंटान तेजे कडेन 3,500 मागले